फादर म्हणल्यार हॉस्पिटलांत रोबोटान ऑपरेशन केल्लें. तुर्ताची वाडावळ दिसून येता आसतना अनेक कुशीन एका रितीची सुरसुरी आमकां भोगता. आमच्या मदेंच फादर म्हजे भुरगे हांवें सांगलें आयकना कितली प्राय ताका 11-12. बळकाचे जोते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 7. तेन्ना सर्वेस्पोर देवान धरणीचे मातयेचो मनशा केलो आनी ताच्या नाकाच्या पुंडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 7. मनशान ह्या जिवितांत जियोंक प्रारंभ केल्ल्या दिसातावन आज पर्यंत जायती प्रगती आमकां दिसून येता. हें केवळ मनशा जिवितांत मात्र न्ही, मनशाच्या राजावाक लागून परकुंच्या सत्तेक लागून संवसारांती बदलावण दिसून येता. आनी खंडी जावन तुमी म्हजे सांगाता वय म्हणटल्यातच. पळया मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमच्या मुखार एक हांव दाखलो दवरता. रोबोट मनशांनीच केल्लो. मनशा बरी सगळीं कामां करूंक सकना तरी मनशाच्या सर्व कामांनी आदार दिवंक सकना तरी कितलें जाता तितलें काम रोबोट करूंक शकता. आनी आमकां हेदोळूच कळीत जाता. फादर म्हणल्यार हॉस्पिटलांत रोबोटान ऑपरेशन केल्लें, तकतेर ताचे बरोबर आसली. अशें एका कुशीन तुर्ताची वाडावळ दिसून येता आसतना अनेक कुशीन एका रितीची सुरसुरी आमकां भोगता. जें कितें आमचें तें आसा तें आमी ओगडोवन घेता. जिवितांत आमच्या जिवितांत उद्देश नासतना आमी जियेता, वा जें कितें मालगाड्यांनी आमकां दिलां तें आमी सूख पाळोवंक सुकता. एका रितीची सुरसुरी आमकां भोगता. एका कुशीन वाडावळ, तुर्ताची वाडावळ दिसूनच तेजा ते लौकीक संवसारांत, आनी एका कुशीन तें आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत जें कितें बरेंपण आसा तें आमी ओगडोवन घेता. दुसऱ्यान जिवितांत उद्देश नासतना आमी जियोन आसा. आनी तिसरें जें कितें मालगाड्यांनी आमकां दिलां तें आमी पाळोवंक सुकोवन पडटा. अशें एका रितीची बेजाराय, सुरसुरे आनी खंत आमच्या मदेगांत आसा म्हणयेत. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आनी एक दखलो तुमच्या मुखार हांव दवरता. पळया, 1 ते 10 वर्सां प्रायाच्या भुरग्या वयर आमची नदर घालया. जे भुरगे 1 वर्साचे आसले ते वाडून येता आसतना कानांत बदलावण जाता. जे भुरगे 1 वर्साचे आसले वाडून येतना नेसनांत बदलावण जाता. तेंच भुरगे वाडून येतना आध्यात्मीक जिविता वयर आमी नदर घालया. 10 वर्सां उपरांत ते भुरगे आजोण मागोवंक तयार आसना. आनी आमच्या मदेंच फादर म्हजे भुरगे हांवें सांगलें आयकना कितली प्राय ताका 11-12. 10 वर्सांचे ते केले भुरग्याक आपया आज जोड आमी सांगा. भुरगे आज जोडता आनी बऱ्यान मागणें करता. पूण एक बडी 10 वर्सां फाशार जाली, भुरगे मागणें करूंक आयकना. आनी आमच्या जिवितांत आमकां कळीत आसा कितें घडलां म्हणून. सर्वांच्या कुटुंबांनी सर्वांत दिसून येना जाल्यार शेकड्यांनी आमी पळयतना आमकां कळीत जाता की क्रमेन उणें जावनच आसा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देवान रचल्लें, देवान पोसचें, देवान सांबाळचें. जुवांचो वांजेल अध्याय 15 वाक्य 5 म्हजे विने तुमी कितेंच करूंक शकनात. तर लौकीक संगतीक आमी इतलो गुमान दिता आसतना आध्यात्मीक जिविताक आमी इतलो गुमान दिवंक कित्याक सुकोवन पडटा. आमकां ह्या संवसारी आशिल्ली सर्व वस्तू आमकां जाय, तर देव नाका गे. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हें केवळ आमच्या मदेगांत आमच्या भोंवतणी मात्र न्ही, इस्रायलांत अशेंत घडलें. मोइशे मुखांत्र देवान इस्रायलकारांक इजिप्ताच्या गुलामपणांतून भायर हाडले. जोशुआ मुखांत्र तांकां बासयल्या गांवांक वचून पावयले. थंयसर कितेंच उणें तांकां नाचलें. आनी द्वितीय पुस्तक अध्याय 8 वाक्य 7 सर्वेस्पर तुजो देव तुका एक समृद्ध देशाक हाडटलो. वय समृद्ध देश तो. अध्याय आमी वाचल्यार आमकां कळीत जाता कितलो समृद्ध देश तो.
आनी उपरांत पळया अध्याय 8 वाक्य 17. देखून तुजे इतल्याक अशें चिंतू नाका, म्हजेच पदवेन आनी म्हज्याच आतांच्या सक्तेन ही ग्रेस्तकाय हांवें पुंजायला. ग्रेस्तकाय पुंजोवंक सकत दिल्ली ताणें, आनी आज पर्यंत जे कितें पुर्वजां कडेन ताणें सल्लो केलो तो विश्वासी रावलो, आनी आज पर्यंत तो आमचे थंय विश्वासी रावलो. देव आमचे थंय विश्वासी रावलो. पुर्वजां लागीं ताणें सल्लो केल्लो आनी त्या सल्ल्याक लागून आजुनूय आमचे थंय तो विश्वासी रावलो. आनी त्याच विश्वासीपणाक लागून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवाद्या मुखांत्र देव म्हणटा, इस्रायल घराण्या ओकुंबार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना. ओकुंबार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना. तो करतलो ते मातयेचें आयदान ताच्या हातांत पाड जालें, ती माती ताणें उडोवंक ना. त्याच मातयेन ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदान केलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत ती हें कंडीस जावन घडटा. हांवें धडू सांगलें 10 वर्सां उपरांत आमी वाडून येता आसतना लौकीक संगतींनी आमी वाडटा, पूण आध्यात्मीक जिवितांत आमचें उणेपण वा आमी तें सेकील देंवून येता. आमकां कळीत आसा कितें उणेपण आमचें थंय आसा, पूण जेजू आमकां सर्वांक बरें करूंक नवो आकार दिवंक तयार आसा. आमी कितें करया? जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत अध्याय 7 आमी आयकता, तुमी सोरतात, जिवेशी मारतात, प्रतवर करतात, पोटसाक्स दितात, बाळाक दूंप लासतात, ओळखनातल्या परक्या देवांची सेवा करतात आनी म्हजें नांव मंदिरांत म्हजे मुखार येवन म्हणटात. अवकाशा उपरांत अवकाश देवान तांकां फावो केले. तुमचो मोग करता हांव, तूं म्हजे चडशें येया म्हणलें. कितेंच भियेनाकात, हांव तुमचे चडशें आसा म्हणलें. तरी तो लोक देवा चडशी येवन फावोना, कसलेंच मुखेलपण तांणी घेवना. हें इस्रायलाची स्थिती गती जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा. आमकांय वेळा काळ प्रमाणे कितें गरजेचें तें देव फावो करूनच आसा. आशिल्लें जायतें जाल्यारय गरजेचें आमकां मेळूनच आसा. आनी आमकां कळीत आसा देवा विने आमी कितेंच करूंक शकना. आज आमचें जिवीत कसलें जावन आसा. संवसार म्हणल्या ह्या दर्यांत जियोन आसतना उडास दवरया. एक वा आनी एक दीस त्या जाळ्यांत आमी शिरकून पडचेच, म्हणजे ती मासली जाळ्याक शिरकून पडताच, वा पडना जाल्यार त्या वेळा प्रमाणे ती मासली जिवोवचो वेळ आखेर करताच. तसल्या संवसारांत आमी जियोन आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकांच आमी विचारया, देवाक म्हज्या जिवितांत हांव कितलो पात्र वा कसलो स्थान मान दिवन आसा. आमकां वॅरंटी ना, आमकां गॅरंटी ना, इवन एक्सपायरी डेटी आमच्या कपाला वयर बरोवंक ना. तसल्या स्थितीगतींत आमी जिवन आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान कितें आमच्या जिवितांत करूंक आसा तें देवाक करूंक आमी अवकाश करून दिवया. इस्रायलाची उतरां बरी आमचे जिवी जावचें नाका. तुमी नाका जाल्लें करतात, उपरांत निमाणें येवन म्हज्या मंदिरांत म्हजें नांव तुमी उलो मारतात. तें आमच्या जिवितांत जावंक आमी सोडचें नाका. कसलो आकार देव आमच्या जिविताक दिवंक खुशी व्हरता, तसलो आकार दिवंक आमी ताका आदार दिवया, अवकाश करून दिवया. कित्याक केवळ देवाचे कृपेक लागून मात्र आमच्या जिवितांत बदलावण येना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची मेहनत, आमचो वावर गरजेचो. देखून आज ह्या पुणशेंतल्यान भायर वता आसतना जे कितें पाताक हांव निरंतर करनासा, त्या पातका वयर हांवें कंट्रोल नियंत्रण आनिना जाल्यार हांव मनीस तसलोच उरतलो. हांव नव्यान करतलो, हांव मागणें करतलो, हांव जायतें करतलो, पूण हांव प्रयत्न करिना जाल्यार खंडीत जावन तें बदलावण जायना. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमच्या जिवितांत कितें करूंक आसा तें करूंक आमी अवकाश करून दिवया. आध्यात्मीक जिवितांत आमी वाडया. कशें लौकीक संगतीक आमी चडीत गुमान दिता, आध्यात्मीक जिविताकी आमी गुमान दिवया. कित्याक देवान आमकां रचल्लें, देवा विने आमी कितेंच करूंक शकना. आनी निमाणें जडतेक आमी सदांच तयार रावया, न्हय केवळ लास्ट मिनटाक. ह्याच कृपा खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन.